दीस शुक्रार ऑगस्टाची 7 तारीख 2026. पहिले मसब नाहुमाच्या पुस्तकांतले मसब अध्याय 2 वोळ 1 आणि 3 आणि अध्याय 3 वोळ 1 तावन 3 आणि 6 तावन 7. शुभ संदेश हाडतल्या दूताची पावलां पर्वतार पळया. तो शांती परगट करता. जुदा तुज्यो परब्यो संभ्रमूंक लाग. तुज्यो आंगवण्यो पाळ, कित्याक खोटो दुस्मान आनीक तुजेर दाट घालचो ना. ताचो सरकोस नाश जाला. सर्वेस्पोर जाकोबाचो प्रपात वय. इस्रायेलाचो प्रपात पुनर्स्थापीत करतलो, कित्याक विध्वंसकांनी ताची देसवाड केल्या आनी ताच्या फांट्यांचो नाश केला. रक्तान बुडलेल्या शहराचें कटा. फटिनी आनी लुटीन तें भरलां. ताचे लुटीक अंत ना. सपकाचे मार, चक्रांचो कडकडो. घोडे फेर मारतात, रथ हालतात धोलतात. घोडेसवार धांवाधांवी वतात, तलवारी झगझगतात, भाले थळथळतात. घायेल्याची कातड, मेल्ल्यांचो राशी, अगणीत मोडी. ते मोड्यांक आदलून पडतात. हांव तुज्या आंगार मेळें उडयतलों. हांव तुका लजेक घालतलों. तूं केन्याचो एक म्हाल जायशें करतलो. तेन्ना तुका पळयतात तीं सगळीं तुजे तावन पयस सरून म्हणटलीं, निनेवेचो नाश जाला. कोण म्हजे पासत रुदान करीत? तुका बुजवण दितेलीं म्हाका खंय मेळटीत? देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन बुतिनियम 35 CD 36 AB 39 ABCD आणि 41. श्लोक. मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. तांच्या नासाचो दीस भोव लागींच आसा. तांची निमाणी घडी धांवात ते येता, कारण सर्वेस्पर आपले परजेक नीत कर्ण दितलो. आपल्या सेवकांची तो दया करतलो. श्लोक. मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. आसा तो हांवूच म्हणून वळखून घेया. म्हजे शिवाय दुसरें देव ना. मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. मारल्या उपरांत गूण करचें हांवेंच. श्लोक. मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. जळजळटा ती म्हजी तलवार पाजून हाडटस नीत करूंक हांव उबो जातलों. म्हज्या दुस्मानांक परत्यान हांव बूत शिकयतलों. म्हजो द्वेश करतल्यांक हांव पाटी दितलों. श्लोक. मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. निती पासत दगदणे भोगतालीं कितलीं भागी. सर्गींचें रास तांचें. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. सामा तेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 16 वोळ 26 तावन 28 पर्यंत. उपरांत जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, कोणाक जर म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा तर आपणाक कसो तो इन्कार करून दी. आपलो खुरीस उखलून घेवन दी आनी म्हज्या पाटल्यान येवन दी. जो कोण आपलो जीव वांचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता. पूण जो कोण म्हजे पासत आपलो जीव होगडायता तो आपलो जीव निसायकी वाटायता. मनशान आपलो जीव होगडावन सगळो संवसार जोडलोसो म्हणया तर तांतूं ताका कितें फायदो? वा आपलो जीव पाटींग घेवन मनशान दुसरें कितें दिवयेत? मनशापूत आपल्या बापाचे महिमेन आपल्या दुतां सोवें येतलो आनी ते वेळी हर एकल्याक तांच्या करण्या प्रमाणे प्रतिफळ दितलो. सतस हांव तुमकां सांगता, हांगा उबे आसात तांचे मदले थोडे जण मनशापुताक आपल्या राज्यांत आयिल्लो पळयसर मरूंक पावचे नात. देवाचें उतर हें.
वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ जेजूचो पाटलाव करूंक व्हड शिकाप, हातान दोडू, गांवांत नांव गरजना, बगार काळजाची ग्रेस्त काय भोळेपणाची सवस्त काय असल्यार पावता. कोणा लागीं ही ग्रेस्त काय आसा तो आपणाक कस इन्कार करूंक शकता आनी आपलो खुरीस घेवन जेजूचो पाटलाव करूंक शकता. ही तांचें जिवीत जरोंक शकतात आनी जेजूचे नदरेन ती सर्गीच्या राज्याक जीव वाटायतात. जिवीत कितें? दुडू, भांगार, आस्तबद्दीक पुंजावन, समाधान, माया मोग, संतोष होगडावन जियेल्यार कितें फायदो? हे जिणेंत मनशा जिविताक अर्थ लाभना, जिणी संतुश्ट करूंक शकना. जिणेंत केदाळ आमी हेरां खातीर स्पंदन करता, हेरांच्या दोळ्यांनी वाळचीं दुखां पळोवन काळीज मोवाळ करूंक शकता. पोटाक नासतना भूक सोसून रावच्या दुबळ्या लोकां सांगता आसलेलें वांटून घेतना जीव आमी वाटायता. देवाच्या राज्याक लागीं पावता. जिवितांत कश्ट, संकश्ट, अडचणी, समस्ये सदांचे. जिणेंत खुरीस नासलेलीं कोणीय नात. हे सक्कड उखलून धरून जेजूचो पाटलाव केल्यार तांतूं आसा साल्वासां, समाधान आनी संतोष. हे जेजूचे महिमे खातीर करूंक प्रयत्न करया.